कन्सेप्ट जाता नाही श्रमधाम हो कन्सेप्ट श्रमधाम हो कन्सेप्ट असो श्रम करून आम्ही काम करून बांधिले घर म्हळ्यार ते श्रमधाम श्रमधाम आणि ते कोणे गावच्या लोकांनी एकठांय येऊन बांधलेले घर लक्षात आलं आणि ताका श्रमधाम म्हणतात आणि तातूंत कशें तातूंत गांवपण मनीसपण आणि गांवच्या आपल्याच भावाक आमी मदत करप हो ताचो कन्सेप्ट तातूंत कशें आसा पयशे इम्पॉर्टंट ना हांगा मनीसपण इम्पॉर्टंट पयशे मेळटले खंयचे म्हाका आतां पयलीं हांव स्पिकर आशिल्लो आतां हांव मंत्री आसा म्हाका कोणी सांगलें एक 7-8 लाख रुपया दितलो आता नाका आमकां फुडले फावटी पयशे इम्पॉर्टंट ना इम्पॉर्टंट कितें आसा गांवच्या लोकांनी म्हणजे आतां कितें आतां इतले आमी 70 घर बांदले 70 घर म्हणजे आमी सादारणशे आमकां एक 500 कोटीची आमी उलाढाल केली आता आमी आनी 100 घर घेता आनी एक सादारणशे एक 7-8 लाख 8-10 लाख रुपया आमकां ती उलाढाल लागता आमकां आतां ती कोण हाडटा म्हजे शीं आसा म्हणून हांव करिना आमी ह्या कामाक कोणी मदत करता म्हणजे अशें कितल्या लोकांना कोण एक जोड दीत म्हणटा कोण एक 4 सिमेंट दीत म्हणटा कोण एक 5 दीत म्हणटा कोण एक 100 ची दीत म्हणटा आमी दिता ते घेता आमी मागना अशें करत ते वता आणि अशी घरमान आणि आमचे मेस व्हॉलंटियर जे आसात सगळे म्हणजे कामातलेच आमचे आमी एक दिसा येतले हें घर उडयतले एक दिसा आमी गुन्यांव मानतले एक दिसा हें करतले 4 दिसांनी स्ट्रक्चर उबी करतले 4 दिसां भितर 4 दिसांनी स्ट्रक्चर आमी रिकॉर्ड ब्रेक करपा आसता ती 15 दिसांक 20 दिसां भितर चावी दिवंक शकता ही आमची स्ट्रेंथ आमची कितें आसता आमी आमगे सम कॉन्ट्रिब्युशन 100% ही आमची स्ट्रेंथ तेका हांवें सांगलें कितें तुका मटेरियल पसून जाय एक चिरे 2 रुपये सगळे आमी सगळे दिता सगळे आमी दिता असो जाल्यार हांव सिद्धार्थ उलयताले मटेरियल आसता आमी दिता जालें घर आनी खणपा जाय पसून जाल्यार सर आमी येता हांव खणटा रे तूं बरो तुमचे 7 आसा प्रयोग आनी 5 वर्स सुबेज काडटलो तुमची 7 आसा जर जायत न्ही आमी त्या 100 घेवची आमी फुडले 1.5 म्हयन्या भितर दिवाळे पयलीं आमी सामके एनी टायम रेडी आमी एनी टायम रेडी करूया मरे राजेन फाल्यांच्या पसून काम स्टार्ट जालें जाल्यार सर आमी आसा एक घर जे आसा न्ही आमी प्रायोरिटी तो घेवया म्हणजे ते 100 घेवची न्ही आमकां हे 100 भायर काडया आनी पयलीं आमी घर आमी एक आमकां म्हणजे श्रमधाम कन्सेप्ट करपाक कशें जावं उत्कृश्ट एक्झाम्पल बेस्ट एक्झाम्पल आणि एक घर आसलें 2 बेडरूम किचन बाथरूम टॉयलेट 2 बेडरूम पुरो फाटल्याच आठवड्याक या भागाचे आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य आमचे मित्र सिद्धार्थ भाऊ म्हणजे आमचो एक श्रमधाम कन्सेप्टाचो तो वॉरियर आसा आणि तांणी ताज्याच भागांत म्हणजे आनंद प्रभुदेसाचें घर पावसाक पडलें आणि ही कागाळ तिणें म्हाजे कडेन केल्ली आणि त्या श्रमधाम कन्सेप्टाचें घर बांदचें अशें ताजें मत आशिल्लें आणि फाटल्या आठवड्याक आमी येवन पळयलें आनी पळयतले की आनंद प्रभुदेसाय कसलो अंथरुणाचेर आसा आणि बाकीचे ताजी बायल जी आसा आनी ताजे भुरगे आसा तशें फुडले येणाऱ्या 10 वर्सां 15 वर्सां ते घर बांदतले अशें तांकां शक्यच ना त्यामुळे ती एकंदर परिस्थिती पळयतका आमी तात्काळ डिसिजन घेतली हें घर आमी ताबडतोब घेवया आणि ताजेनुसार आज आमी सगळे गांवचे लोक अशें म्हणजे आमी बसले आणि एक निर्णय घेतलो आमी केन्ना बांदतले कशें बांदतले आनी ते केन्ना काम सुरू करता आनी केन्ना सोंपयतले आणि पूर्ण श्रमधाम कन्सेप्टाचो गांवपण मनीसपण आणि गांवच्या प्रत्येक मनशान कशी मदत करपा येता तो संपूर्ण कन्सेप्ट त्यांनी सांगलो आणि म्हाका दिसता सगळ्या गांवच्या जे लोक आसा सरपंच म्हाका सगळ्यांचो कन्सेप्ट आवडलो आणि म्हाका खूब आनंद जाता की आमचे तरुण मंडळी आसा न्ही त्या सगळ्यांनी म्हणजे रिकॉर्ड ब्रेकाक काम आमी सुरवात करता आनी सोंपयतले अशा प्रकारची उमेद दाखयली त्यामुळे श्रमधामांतल्यान अशा प्रकारची दीन दुबळ्या मनशाची सेवा करूं येता अशा प्रकारचो विशय आसा आमी सगळ्यांनी मानून घेतलो आणि आमी लगेच ज्या घराचे अनुभव प्रभुदेसाची घर आमी येणाऱ्या 4-5 दिसां भितर काम आमी सुरू करता सामकें खऱ्यांनी देव बरें करूं म्हण तुमकां कित्याक ह्या नवरात्रीच्या उत्सवाक
भितर तुम्ही वेळ काढून हांगा आयल्यात पर्वतारे हांव जाणा की आज वचपाचे सगळे असले तरी आसतना ह्या कॉन्सेप्टाक जेन्ना सांगल्यान कॉन्सेप्टाच्या आदार करपाक तुम्ही जे इतली संख्येन हांगा आयले त्या बद्दल हांव तुमच्या मनांतल्यान आभारी आसा. हांव एक सांगूंक सोदता मुद्दम पावसांत जेन्ना म्हाका फोन आयिल्लो जेन्ना आनंदविजय बाबालें घर जेन्ना येवन पळय म्हणून आनी अशेंच जालां मातशें कितें करपाक मेळटा जाल्यार करया म्हणून तेन्ना हांवूय येवन पळयलें. आमचे गांवचे सगळे भावाचे आमचे कितलेशे जाणांचे फोन आयिल्ले म्हणटकीर ते येवन पळयले तेन्ना खऱ्यांनी परिस्थिती अशी आसली की ते घर फाटली जी उणट बी आसा ती पडली आनी म्हाका दिसता तेन्ना पावस जर तर आनी जोरान आयिल्लो न्ही जाल्यार म्हाका तें घर सुद्दां तेन्ना कोसळटा आसलें आनी घरांत भितर तो खाटीर आसा आनीक परिस्थिती जी घराची आसा ते पळयल्यार म्हाकाय बी खरें मनांतल्यान खूब दुख्ख जातलें. आनीक तें जर तर घर तेन्ना सुद्दां बांदपाक हें गेलें न्ही म्हाजी परिस्थिती तशी झप्प करून घर बांदपाची आमची ना आनी आमची म्हाका दिसता कोणाचीच अशी घर बांदतलो आपूण अशें म्हूण फुडें सरल्यार सुद्दां जायना. आनी हांव म्हाका दिसता कितलेशेच टायम जालो जे श्रमधाम हांव मनांतल्यान मानता जे आयज म्हणल्यार लायफाक केन्नाय जर तर बरी गोश्ट पळयली आनी बरी गोश्ट लोकां खातीर आनी गांवपण जर तर जागोवपा खातीर कितें जर तर जाल्ली आसा तें म्हणल्यार खरें म्हणल्यार श्रमधाम. कित्याक श्रमधामांतल्यान आमी जेन्ना सदांच भोंवता आसतना आमी खंय तरी पळयता की ह्या मनीस गरजे आसा केन्नाय तर तेका आपूण कितें करतलो म्हणून करतलो हें आमी एक एकदां कितें जाता आमची परिस्थिती कोणाची तशी जायना नाजाल्यार आमी करपाक पावना आनी तो टायम तितलो वता म्हणटकीर आमी मनां सदांच उरता आपूण तें कितें करता आसलो आनी करपाक पावलो म्हणून. पूण म्हाका दिसता सदांच हांव हे कॉन्सेप्टाक हांव केन्नाय आयज म्हळ्यार सरान म्हाका श्रमधामाच्या कॉन्सेप्टाक खंयी फोन मारलो जाल्यार हांव सामकें म्हाजें काम सोडून वता. कित्याक लायफाक म्हाका दिसता कितें बरें करपाक म्हाका जर तर सगळें हें राजकारण सोडून बाकीचें सगळें सोडून जर तर गांव आमचो पयलीं कसो आसलो लोक एकमेका पावोन जशें करताले ते आज खंयी तरी गांवां लोकां मदीं जागयतलो आनी म्हाका दिसता कितें करतलो न्ही जाल्यार ते श्रमधामांतल्यान आमी फुडें वचप आनी हांव तें फुडें वता. आनीक तेका लागून हांव सरान केन्नाय आज म्हळ्यार फोन मारलो जाल्यार हांव धांवन गेल्लो आसा. कित्याक म्हाका श्रमधामाचो कॉन्सेप्ट जो आसा तो सगळ्या घरघरांक लोकां मदीं म्हाकाय बी सर जसो जागयता सरान जसो जागयला गोंयभर जागयला तसो म्हाका आमच्या गांवांक तो जागोवपाक जाय. कित्याक आमी जावन म्हाका दिसता पयलीं जे आमी ल्हानपणाक साकून सुद्दां पळयताले जे गांव आमचो एकमेका खातीर करतालो ते आज खंयी तरी आयज श्रमधामांतल्यान आमी परत जागोवन परत तेच कॉन्सेप्ट हाडून आमी गांवपण आमी जागोवपाक शकता. आज सर म्हणटा गोंय आनी गांवपण जे म्हणटा सुंदर जे आसपाक जाय. ट्युरिस्ट जेन्ना आमची गोंयांत येता तेन्ना म्हाका दिसता चड अशे बीच आनी लोक हें पळयनासतना आमची संस्कृती आनी गांव जो आसा तो आमचो गांवपण आसा आनी गोंय आसा आमचें आनी तें आमी जें आसा म्हाका दिसता अशें ह्या हितून कॉन्सेप्टांतल्यान आनीक सराक जर तर आदार दिवन आनी लोकांक गांवपण आमी जर तर हें करून फुडें वचत जाल्यार म्हाका दिसता आयज खंयी तरी गांवांक आमी प्रत्येक जाणाक खंयी ना खंयी तरी कितेंय तरी करतले. हांव सादी एक एग्जांपल सांगता. आयज हांवें जिल्हा पंचायतींतल्यान कितलीशीं कामां केली पूण एकूच सांगता तुमकां 2 चिल्ड्रन पार्कां हांवें बांदली. ते चिल्ड्रन पार्कां अजुनूय म्हागेले शेजारी जो आसा पळय न्ही तो येवन नोंदणी काडटा. म्हाका मना बरें दिसता म्हाजे शेजारी जो हांव तुमकां दाखयता काकुमड्डेर घर आसा ती सायडी शेजारी तो एक्सायज इन्स्पेक्टर तिची बायल LIC हें पूण ती येवन नोंदणी काडून पावस जाले हे जाल्यार नोंदणी काडटा ती नोंदणी काडून आपूण ते चिल्ड्रन पार्क निवळ दवरता. हें म्हाका बरें दिसता आनी हें आमी हें गांवपण ती म्हाका केन्ना सांगना फोन करना पूण हांव वता आसतना ती पळयता हांवूय ती विचारना कित्याक ती आपली म्हणून हें करता. शेळवण चिल्ड्रन पार्क बांदला त्या चिल्ड्रन पार्का पयर जो विश्वेश म्हणटा भुरग्यान आपूण जावन सगळें धुवन निवळ करून काडलें. कित्याक तेका दिसता की आपल्या ह्या भुरग्याक आनी गांवा खातीर आपूण कितें करचें म्हणून फक्त इतल्याच ह्या एक घेवन आमी फुडें सरलेले आसात. आनी म्हाका दिसता हें जेन्ना आनंद बाबाचें आमी प्रत्येक जाणांक कितें तरी बारीक बारीक कितें करपाक पावले न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ही आमची एक सुरवात आसा. आनी सुरवात जावन म्हाका कितलीशींच बाकीचीं घरां आमी थोडीशीं खंय तरी आयडेंटिफाय केल्ली आसा दिसता. ही एक सुरवात करून सरान जरी संकल्प घेतले आसा तेका म्हाका दिसता आयज कितलेशेच हांव 70 घरां ती म्हाका दिसता तितले आमी कितलेशेच भाग जाल्ले आसा. आमी जिल्हा पंचायतींतल्यान सुद्दां आमी वचून काणकोण घराक एक दीस आमचो दिल्लो आसा आनी एक दीस आनी 1 रुपया म्हणटा हें आसा पळय न्ही तोच आमकां आयज फुडें व्हरोन इतली घरां जाल्ली आसा. आमी सगळीं जाण मेळोन आनंद बाबाचें हें घराक आमी हातभार लावया आनी आमी सगळ्यांनी मेळोन करया. फक्त इतलीच आशा आसा की उत्साह जो तुमी दाखयला तें घर कंप्लीट जाता म्हणल्यार आमी उत्साह दवरया आनीक एक श्रमधामाचें घर आमच्या हांगा आमी करया. आनीक हे जे कॉन्सेप्ट आसा आनी बाकीचीं घरां आसा ती खऱ्यांनी आमी जावन घेवया सगळीं जाण आनी आमी गांवपण जें आसा न्ही आमी तें जागोवया. हेजे फाटल्यान खंयचोच उद्देश आनी ना. कित्याक मुद्दम जावन सांगता तवडकर सरान आयज गोंयाकूच न्ही केरळा मुद्दम जावन सांगता फ्लड जेन्ना जाल्ली पळय न्ही
केरला वचून घर बांदपाक हें केल्लें आसा श्रमधामा अंडर आनी हें केन्ना केलां केरला आमचे कडल्यान तुमच्यान लोक आमकां येवचे ना ते आमकां वळखना फाल्यां आनी ते आमच्यान तेंचो संबंद ना पूण ते कित्याक लागून केलें की थंय खंय तरी सुरवात करून दितलो कोणी तरी आमच्या सरा सारको दुसरो मनीस आसतलो जे दुसरी घर घेतलो आनी तो फुडें व्हरतलो तो एक 100 बांदत फाल्यां 50 बांदत खंय तरी सुरवात जातली पूण आयज खरें तरी आमच्या सरान तवडकर रमेश तवडकर सरान एक हांव तेंच्या मनांतल्यान आभारी आसा प्रत्येक खेपे म्हाका दिसता आयज ते सगळ्यान बिजी आसा पयलीं आसलें तेज्याकी आयज सगळ्यान बिजी आसा तांकां खऱ्यांनी टायम मेळना पूण तरी आसतना 2-3 खेपे उलो जेन्ना मारलो सरा आपूण येवन मिटींग घेता आनी ही मिटींग कित्याक लागून घेतली की आयज गांवपण जे आमी करपाक सोदता ते पयशांची तेका तितून कांयच ना पूण हे गांवपण जे आसा ते जगोवपाक जाय श्रमधाम हो कॉन्सेप्ट तुमची इनवॉल्वमेंट कितलें जायो ते सगळें कळपाक लागून जाय आसलें म्हण आज सराली ही मिटींग आमी घेतली आसा आनी एक तुमी उत्साह दाखयल्लो आसा त्याच उत्साहान म्हाका दिसता तितली टायमा भितर आमी घर बांदया आनी सराचो कॉन्सेप्ट जो श्रमधाम कॉन्सेप्ट आसा जो आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता फुडें व्हरत आनी फुडें बी कोणाक आदार जावपाक जायो आनी फुडें घर बांदपाक जाय त्या खातीर आमी एक एग्जाम्पल दिवया आनी फुडलें आमी जें पावल आसा तें हांगच्यान कोटरी साकून उबारया आनी हें